मायमोगोचे येवकार खबरो सांगता जवाहर. सुरवेक हेडलायन्स. राज्यात कॅश घोटाळ्यांचे माळेत खंयचेच तरेचो राजकीय वाटो वा हस्तक्षेप ना. गुन्यांवकारांचेर कारवाय चालूच. मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंताचो पुनरुच्चार. ग्रामसभेत पुलिसांच्या दोळे मुखार मारबडे जाता जाल्यार पुलीस सामान्य नागरिकांची कशी करतले राखण. बायलांकय धक्काबुक्की, पुलीस चिडीचूप. हेच ते बेटी बचाव वाल्यांचे राज्य. हणजुणकार मागतात मुख्यमंत्र्याकडेन जाप. तीनशे घरां धोक्यात घालून वेदांता खण येरादारेक नवो रस्तो कशेच करपाक दिवचे नात. पिळगांवकारांची कंपनीक शिटकावणी. कंपनी आयकना. डेप्युटी कलेक्टर मार्ग काडिना. पिळगांवकारांक आंदोलना शिवाय दुसरो पर्याय दिसना. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पुलिसांच्या हजेरीत ग्रामसभेत हल्लो करतात. पुलीस वगी रावन तमाशा पळयतात. पुराव्या सयत कागाळ केल्यार अटक जायना. असले पुलीस नागरिकांक राखण कशी कितें मेळून दितले? हणजूणच्या थाडियस डिसोजाचो पुलिसांक प्रश्न. बेटी बचाव म्हण सांगप्यांच्या राज्यांत बायलांक धक्काबुक्की जाता आनी पुलीस FIR करिनात. बायलां खरीच सुरक्षीत आसात? हणजूणकारांक जाप जाय. Police protection is my man. Shouldn't an MLA, in fact, saying if this is my man, I will make sure he's punished? Shame. The MLA is shamefully saying this is my man. He has committed assault in the presence of police officers. This is what we and you are saying it is my man. Very proudly saying, you should very sorrowfully saying, I'm sorry, this is my man. I will make sure he gets punished. I just want to ask the government, is there a rule such? For this people it is different and ours is different. Everything is in front of your eyes. Everybody has seen what is gone and what has been done that day. They put a hand on me also, but no action has been taken, no FIR has been registered till now. So I just ask the government to look into this matter. Is the woman safe? Is the child safe? I just want to question one thing. They say that beti bachao, beti padhao, beti aage jao. This is the thing. हणजूणचे ग्रामसभेत ॲक्टिव्हिस्ट डॉक्टर इनासियो फर्नांडिसाक मारपेट जाल्ली. थंय पुलीस हजर आसले. थळाव्यांनी रितसरपणान आनी पुराव्या सयत कागाळ केली, पूण दुबाविताक पुलिसांनी अजून मेरेन अटक केलो ना. देखून हणजूणच्या थळाव्यांनी पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा व्हेलो. गुन्यांवकाराक बेगोबेग अटक करात. लोकांनी पुलिसां बरोबर आमदाराचोय फोग काडला. See, we have come here to the police station to show our grievances or rather to show our concern to what has happened to Dr. Inasio. What has happened on Sunday was very, not expected. He was putting up some matters in the interest of the villagers, but he was assaulted very badly on camera. Everybody has seen that. Even a lady, Anna, who went to help or rather to, squash off the matter, she was pushed. There were 5 policemen and they were just spectators. They have not done anything. In fact, they should have pounced into the matter before this incident could take place. Having 5 policies over there, it didn't serve the purpose. In fact, now we have to file FIRs, counter FIRs have been filed and the case has to be pursued, which is not accepted. Today we have come again to show our concern, to file an FIR and to get the concerned person arrested or take action on him. If it has not been done, probably we will take further course of action. Okay, thank you. How much she must have taken? She is saying, putting allegation on us that we are taking money and this and that. She has jumped from one party to another party. How much she has taken? What is she then? What is she? What we should say to her? So me, ma'am, please, when you talk, think twice, think wisely. And see in your own eyes. See in your own eyes.
Just don't talk to anybody, whoever is your man and our man. Everyone is our man here, our people. We are not for certain particular people here. We are for everyone. For the interest of the People are not thinking, only they are saying, potara rehta. I don't understand what is the logic. And everybody, these ladies who are selling the tea and all, they have been instigated by the drivers and the owners of the Purple Martin and others. They have been instigated and brought. When we go for a round, we drink tea, eat omelette on this gadas. At 12 o'clock, 1 o'clock, 3 o'clock, we eat. I myself have eaten on that this thing, gadas and all. How they can say, "Padar aadeta mudon"? I want to ask these ladies. They have been instigated and brought for the Gram Sabha. Otherwise, they don't come. Nobody comes for the Gram Sabha. I am there for every Gram Sabha. आणि आता ऐकत हणजूणच्या थाडियस डिसोजाची खंत आणि शिटकावणी उक्त्या दोळ्यांनी मारताना पळोवपी पुलिसांचेर कसो कितें विस्वास दवरप ताचो प्रश्न. In a panchayat meeting where there were police protection, somebody assaulted, and not only did he assault the person, there were women police personnel who were pushed, and yet no action has been taken against the person who has committed, the perpetrator who has committed the assault. Instead, the PI is telling us that I see no need for any arrest to happen. Last year, somebody was assaulted. Again, we had the same problem. It took very long to file an FIR. This year, again, in the presence of police, assault is being committed. His own personnel are being affected. If he cannot protect his own personnel, how will he protect us when we are in our houses, when we are on the road? Will he also then say, I am conducting an investigation, I cannot conduct any arrest? Is this the security we are getting from our own police inspector and our own police? Is this the security his own police personnel are getting from the PI? You please decide what is happening over here. In fact, the other person has filed counter FIR without any eyewitness, without any video, and that FIR is being entertained and it is going for investigation. It is my request to the person who has committed assault to think what he is doing and to the police to think what he is doing. There is dereliction of duty, and there is a chance that this man can be convicted for assault. It all depends on under what condition or under what IPC section the FIR has been registered on. But definitely assault has happened. The perpetrator can receive conviction, and if he receives conviction, let him know he cannot stand for any public office. His whole career will be spoiled. So let him think carefully what he is doing to himself, and if he thinks any of the villagers are going to stand for this a second time or a third time, both the police and all these people who are trying to frighten us have got it very badly mistaken. Let them think about it. आणि हो मडगांव सावन आयिल्ले जॅक मास्कारेनसाचो समेस्त गोंयकारांक उलो. आमी चिंतपाक जाय वॉट इज गुड इन लॉंग टर्म, नॉट ओनली शॉर्ट टर्म बेनिफीट. सो अनेक पावट हे सगळे लोक येयल्यात, प्लस कोण येयल्ले न्हय, बारीक चिंतचें आनी आमी गोंयचे पासत राखचें. ते कॉर्पोरेट गोंयांक येवन आमच्या गोंयकारांक आस दाखोवन आमच्या नेणारपणाचो फायदो काडत हें आमी पयलीं चिंतपाक जाय. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. हालींच्या काळात राज्यात कॅश संबंधित घोटाळ्यांचे माळेत अजून मेरेन खंयचेच तरेचो राजकीय वांटो वा हस्तक्षेप ना. मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान सांगलें. गुन्यांवकारांचेर सरकारान कारवाय करपाक सुरवात केले उपरांत लोक सादूर जावन अशा प्रकरणात केशी दाखल करपाक लागल्यात अशें तांणी सांगलें. एक गजाल आसा की वेगवेगळा म्हणजे कोणी लँड दिवन फटयला, कोणी नोकरी दिवन फटयला, कोणी बँकेचे घोटाळे केल्या, असले वेगवेगळ्या कॅश रिलेटेड जी सगळी हें सुरू आसा पळय, फ्रॉड सुरू आसा, ह्या सगळ्या फ्रॉडांचेर ट्रान्सपरंट रित्या तेजी इन्क्वायरी सुरू आहा. पुलिसांक फ्री हँड दिल्लो आसा. त्या ती सगळे म्हणजे इन्क्लुडींग आमी म्हणटा तशें फातोर्डा टू लंडन हेज्या बाबतींत सुद्दां सगळी कडेन जे आहा पळय न्ही हेजी इन्क्वायरी
ही डिटेलान सुरू आसा. त्या खातीर खंयसरूच कोणाचोच इंटरफियरन्स जावप ह्या गोश्टींनी ना. म्हाका दिसता पुलीस इज ऑन रायट ट्रॅक. म्हणजे आतां कुडचड्यार जालें, कुडचड्यार तर ते आनी एक बँक फ्रॉड येयला, परत आतां म्हापसा जालो, म्हापसा आनी एक कोणी तरी प्रॉपर्टी स्कॅम काडला, परत आज हांवें आतां पेपरार वाचतालो पर्वरी जालो, पर्वरी आनी कोण आसा. म्हणजे सगळ्या अशा पद्दतीचे लोकांक जे फटयत आसले पळय न्ही, निदान लोक आतां अलर्ट जाल्या. आमी लोकांक आव्हान केल्या उपरांत सगळी कडेन येवन लोक फायल करपाक लागल्या. त्या खातीर हे कोणूच जे आसा पळय न्ही हातूंतल्यान सुटचे ना. कारण सेम वे कुडचड्याची केस आतां भितर उडयल्या उपरांत 17 जाणांनी केल्या, एक केस एकटो येनासलो. आमी भितर उडयल्या उपरांतूच लोक फायल करता हें प्रूव जालें न्ही. कुडचड्याची सुरवातीक एकूय केस आमी सुरवातीक एकट्याक सांगून जेन्ना फायल करपाक लायली, ताज्या उपरांत आयज काल 17 जाणांनी केसी फायल केल्ल्यो आसा. खंयसरूच खंयच्याच गजालीचे पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आजून पर्यंत दिसून येवंक ना खंयच्याच केसीसच्या बाबतीत, एज फॉर एज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पुलीस. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि मुझैफ शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पिळगांव दिवचलची 300 घरां धोक्यात घालून वेदांताक खण येरादारीक नवो रस्तो कशेंच करपाक दिवचे नात. पिळगांवकारांनी कंपनीक शिटकावणी दिल्या. सध्या दिवचले वेदांता कंपनी विरोधात पिळगांव, सारमानस, माठवाड्यावेले शेतकार असो संघर्ष चालला. कंपनी आयकना, डेप्युटी कलेक्टर मार्ग काडिना, आंदोलना शिवाय दुसरो पर्याय ना पिळगांवकारांक दिसता. फाटल्या कांय वर्सां सावन पिळगांव दिवचले वेदांता खण कंपनीच्या खण येरादारी विरोधात थळाव्यांनी आंदोलनाक सुरवात केल्या. थळाव्यांच्यो 2 मागण्यो आसात. त्यो तांणी कंपनी कडेन मांडल्यो, पूण कंपनी खंय त्यो मानून घेवपाक तयार ना. केस डेप्युटी कलेक्टरा कडेन चालू आसा. थंय फकत बसका पे बसका जातात. उपाय कांयच ना. लोक वाजेल्यात, संघर्शाक उबे रावल्यात. लोकांनी आतां गांवां आनी शेतांतल्यान वचपी खण येरादारी जावपी सगळेच मार्ग बंद केल्यात. ते वटेन ट्रकवाल्यांनी येरादारी करपाक दियात अशी विनवणी केल्या. हो गुंतो सोडोवपाक डेप्युटी कलेक्टर कमी पडला. आयज पिळगांवचे शेतकार पणजे खण संचालनालयात निवेदन भेटून येयले. आयज आमी एसटी समाजाचे शेतकरी बिचोलचे आयज आमचे कंपनीन आमची जी शेतां आसली ती नश्ट करून उडयल्ली आनी त्या रुटानसून तेंच्यांनी ट्रान्सपोर्ट चालू केल्लो आनी आमी तेन्ना आमी कामाक आसले थंयसर. आनी आयज कशें आसा, आयज कंपनीन आमकां त्या कामारसून काडून उडयल्ली आसा आनी ह्या शेतकारांचे बेनिफीट कितें आसा पळय तेवूय तांकां दिल्लें नासलें. त्या कारणान आमी आयज कंपनी कडेन ट्रान्सपोर्ट जो आसा तो बंद केल्लो आसा. थंयसून आमच्या शेतांसून येता आनी त्याच शेतांसून आयज एसी म्हणून त्याच हेजी घेतलेली तेंच्यांनी. म्हणून आमी आयज कितें केलें की आमचो 1-2 म्हयने जाले ही कलेक्टरांची केस चालू आसली की आयज फाल्यां करून निर्णय येतलो म्हणून वाट पयली, पूण निर्णय कांय येना. शेवटी आमकां शेतकारांक शेतान देंवचेच पडले. आमी आंदोलन थंयसर केलें आनी ट्रान्सपोर्ट हो जो आसलो तो बंद केलो. त्या बरोबर तेजेर रोखडेच तोडगा काडपाक लागून आमकां कलेक्टरान तेंच्यांनी मिटींग एक दिली आनी मिटींग दिल्या बरोबर आमी मिटिंगेक तेंच्यांनी आमकां प्रश्न केले की तुमचो कितें डिमांड्स आसा. सो आमी डिमांड्स आमचे 2च आसले. एक तर आमच्या शेतकऱ्यांचे जे शेती नश्ट जाल्या तांकां कॉम्पेन्सेशन दिवचें आनी आमचे 150 कामगार जे आसा तांकां तेंचो बेनिफीट दिवचो, जो करून तेंची उरलेली वर्सां आसा. हो 1-2 डिमांड घातलेले कंपनी, पण कंपनी कडेन ते 2 डिमांड सॉल्व करपाची प्रयत्न ना जाले आनी ताका लागून तेंच्यांनी आतां कितें केलें की तेंचो जो ट्रान्सपोर्ट आसा तो जेटी पर्यंत पावपाक लागून आयज जवळ जवळ 10 दीस जाले काम थंयसर बंद स्टॉप आसा आनी आमचे थंय 100-200 लोक वचून बसता त्या हेजेर स्टेशनाचेर त्या बसता. आनी आतां कितें केलां, जो पर्यंत आमकां तो हें दिना, आमचे बेनिफीट दिना, तो पर्यंत आमी तो ट्रान्सपोर्ट थंयसून दिवचो ना म्हणून असो आमी निर्णय केल्लो आसा. आतां तेंच्यांनी कितें केलें, जो पर्यंत हो शॉर्ट आवट जायना म्हणून हेंच्यांनी आनी एक युक्ती तयार केली की दुसरे कडसून खंयसून तरी एक रोड काडून आपलो ट्रान्सपोर्ट व्हरचो असो म्हणून तेंचो विचार येयला. पूण आमी सांगता त्यात जो ट्रान्सपोर्ट काडटा पळय तेच्या सकयल आमचो एसटी समाजाचे जवळ जवळ 300 घरां आसा आनी आमची शेती आसा. आमी म्हणटा की आमची जी शेतां आसली पयलीं ती तुमी नश्ट केल्लीच आसा आनी थंयसून तुवें ट्रान्सपोर्ट बंद केल्लोच आसा. पूण आतां तूं जो नवीन करता पळय ती 300 घरांक तूं धोकादायक रस्तो करून हिल कटींग जे करून जो रोड काडटा तो मात आमी ताका केन्नाच शक्य करून दिवचे ना. आनी आमचो प्रयत्न आसा की जो पर्यंत आमचो प्रश्न सॉल्व जायना तो पर्यंत आमी तांकां खंयसूनच रोड दिवचे ना.
गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो आणि मुझेफ शेख. बांबोळे कांकरा लोकांक उदकाक लागून त्रास जातात. उदका पुरवण सारकी जायनाशिल्ल्यान थळावे असिस्टंट इंजिनियरा कडेन पावले. पळयात. कांकरा वाठारात गेले 1 वर्स उदकाक लागून लोक हालकडटात. केन्ना केन्ना उदक कमी येता जाल्यार केन्ना केन्ना तांबडे उदक येता जाल्यार केन्ना उदक येच ना. ही कागाळ घेवन थळावे असिस्टंट इंजिनियरा कडेन पावले. आयकात थळाव्यांच्यो व्यथा. उदकाचोच न्हू, उदक कमी येता आमकां आनी बारीक येता सामकें. कितले दीस जाले? कितले दीस म्हणजे आतां वर्सूच जालें हें. आनी मदींच बरें येता, मदींच मातयेचें येता. उदकूच येना सारकें. एक वर भरून रावचें पडटा. प्रॉब्लेम कितें आहा, वर्सभर आमकां उदकूच येयना. येता पूण बारीक येता. एक कवसुली भरपाक अर्द्यावर लागता. मागीर लोक आतां उगलो हांकां आमी जायते फावट कंप्लेन दिलें आनी हे एक्शन घेयना. आतां म्हणटा येता ते लायन चॅक करूंक. पळय आतां येता काय मेवलेली जायते फावट कंप्लेनां दिलेली पूण ते एक्शनूच घेयना न्हू. आतां आमी सगळीं येयला. पायपलायन चेंज करूंकूच ना तुमकां? ना ना आमी सांगताले थिंगा चेंज करपाक जाय म्हणून. पूण ही आतां ते गव्हर्मेंटाचें चेंज करपाचें, लोक चेंज करतलो. ते गव्हर्मेंटान चेंज करपाक जाय आसलें ना. तुम्ही रिकमेंडेशन लेटर बी दिल्लो तुमी चेंज कर म्हणून केन्ना? तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें आमी चेंज करपाक जाय ती लायन. तुमकां उदक लायनीक लागून उदक पावना म्हणून. ती बारीक लायन आहा आनी कनेक्शनां वाडलीं आनी आमकां खबर आसली कनेक्शनाक लागून तें कमी जाता. पूण एक म्हाका बरें दिसता एवरी टायम कितें म्हणटा प्रेशर ना उदकाक. गोंयांत 200 पावस चड जालो, 200 तरी क्रॉस जालो आसतले वर्सा. तरी गोंयांत उदक प्रेशर ना उदकाक. कोणाक आतां उदक दिता कांयच म्हणून ते. सो हो तुमचो प्रॉब्लम तुम्ही पंचायतीक वा तुमच्या MLAक बा सांगलेलो? पळय कितें आसता, लोकांनी उदक कनेक्शनां गेलेलीं गव्हर्मेंटाक स्टेशन. आतां जर MLAच्या फुड्यान जालें जावं आनी कोणाच्या फुड्यान गेले ताका वेल्यू कांय ना. जरी तर उदकाक लागून MLAच्या फुड्यान गेले जे काय वेल्यू ना. एक लोक जॉबाक वयता ते बरें आनी तुमी जाणा ते जॉबाक लागून कोण पयशे आहलेलो तो वयता MLAच्या फुड्यान जावं मिनिस्टराक. जाल्यार तो तिणें सांगलें उदकाकूय लागून आमी कोत्ता मेळटा आमकां अमकें दिया म्हणून. मागीर कितें करपाचें? उदकाकूय मागीर पयशे दिवपाचे मरे. काय गव्हर्मेंटाचें काम. CM सांगतालो 24 वरां उदक दिता म्हणून. आमकां 2 वरां एकूच वर उदक येयना. सो तुम्ही बियॉन वसोंक ना म्हणजे उदकाक लागून पयशे मागत कशें म्हणलो? ताका लागून भिरांतूच न्हू. हय रे भिरांतूच सारकें तें. गव्हर्मेंटाक भिरांत दिसता. आतां 2 वर्सां मायज जालें मरे. गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. बंगालच्या उपसागराचेर खोल दाब आसा पूण ही स्थिती शुक्रार मेरेन श्रीलंकेचे दर्यादेगेर वायव्येक वतली. 30 नोव्हेंबराक उत्तर तामिळनाडू पुड्डुचेरी दर्यादेग हुबपाची शक्यताय आसा. 29 नोव्हेंबर मेरेन ते चक्रीवादळ जावपाची मातशी शक्यताय आसा. जाका लागून 30 नोव्हेंबर मेरेन तामिळनाडू आनी पॉंडिचेरी वाठारांनी खर वारे आनी संभाव्य पावस पडूं येता. व्हडलें चक्रीवादळ जावपाची अपेक्षा ना. आतां सादारणपणान गोंयांत ह्या चक्रीवादळाचो कांय प्रमाणांत परिणाम आमकां जाणवता पूण हवामान सुकें उरतलें अशी अपेक्षा आसा. थंडी चालूच उरपाची शक्यताय आसा. दिसाची उंचाय 30च्या उण्या पांवड्यार उरतली. IMDन आयतार मेरेन चडांत चड तापमान 33 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 21 ते 23 डिग्री सेल्सियस उरपाची शक्यताय आसा. सप्तकाच्या शेवटाक तापमान सगळ्यांत उणें जावपाची शक्यताय आसा. शुक्राराक थंड धुके आनी थोड्या वाऱ्यान सुरवात जातली. दनपार मेरेन वातावरण उश्ण जातलें. हवामान नितळ जातलें. सांजे वेळा मेरेन धुके हवेंत कांय प्रमाणांत पुनरागमन करतले. प्रवाशांनी सादूर रावचें. फुडले 5 दीस हवामान सुकें. शुक्रारा धुक्याचो अदमास. शुक्रारचें तापमान 33 आनी 21 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्याक अलर्ट ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळुया परत पळोवपाक. गोवा 365 मोग आसचो.